नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. नवरात्रा जाली. आज विजयादशमीचो दसरो. 3:30 शुभ मुहूर्तातलो एक. नव्यो गाड्यो, उद्देग धंदे, घरादारां उक्ती करूंक शुभ. परंपरे प्रमाण वेगवेगळे कडेन तरेतरेन दसरो मनयतात. शस्त्र अवातांची पूजा, घरा दुकानां अस्थापनांची सजावट, गाड्यांची पूजा, वर्षभर आपले पोट पाणी सांबाळपी साधनांक पुजून तांचे विशीं कृतज्ञ भाव उक्तावपाची परब गोंयचो दसरो. संवसारभरांतल्या गोंयकारांचो ग्लोबल कनेक्ट करपी प्रुडंटाक आज 19 वर्सां. प्रुडंटाचो 19वो वर्सुकी दीस. द लास्ट टीन वरवीं नवो पावंडो हुपूंक प्रुडंट तयार. संवसारभरांतल्या कोंकणी आनी गोंयकारांक क्रेडिबल इन्फोटेनमेंट प्रुडंट महत्वाचो आधार आनी खांबो. महात्मा गांधीजी आनी देशाचो दुसरो प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्रीची आज जयंती. देशा खातीर झुजून स्वातंत्र्यताय मेळोवपाक फुडाराक घेतिल्ल्या ह्या फुडाऱ्यांक पुराय देशाबरोबर गोंयांतूय आर्गां ओंपली. कदंबा ट्रान्सपोर्ट फायद्याक न्ही पूण सेवेक प्राधान्य दिता. गोंयांत तशेंच गोंया भायर सुमार 550 कदंबा बशी चलतात. विद्यार्थ्यांक, जाणट्यांक, दिव्यांगांक कन्सेशन दितात. सोयी खातीर प्रवाशांनी डिजिटल पास सिस्टम वापरपाची गरज आसा. तशेंच सगळे बस स्टँड रिनोवेट करतले. वास्कोत बुन्यादी फातर घालून हाची सुरवात जातली. केटीसीच्या 45 वर्धापन दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सोशियो-इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ आवर स्टेट हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल जर कोणी प्ले केला आसतलो जाल्यार तो कदंबान प्ले केल्लो आसा. आणि इट इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. 550 डेली शेड्यूल्ड बसीस, ह्यो शटल सर्विसीस, इंटरस्टेट रूट, रुरल कनेक्टिविटी आणि एअरपोर्ट लिंकेज ह्या हातूंतल्यान ते चलयता. कदंबा ही प्रॉफिटा खातीर चलयना, कदंबा ही सर्वीस दिवपा खातीर चलयता. 50% कन्सेशन आमी स्टुडंटाकूय दिता, सिनियर सिटीजन्सांकूय दिता. 100% कन्सेशन आमी फ्रीडम फायटर्स, दिव्यांग पर्सन, कॅन्सर पेशंट, HIV पेशंट्स हांकां 100% कन्सेशन ऑन देअर पासीस दिता. चड लोकांनी मंथली पास सिस्टमाचेर वचपाची गरज आसा. आमी डिजिटलायज डे बाय डे करता. थोड्या दिसांनी सिंगल कार्ड हे सगळ्या बसींचेर यूज जातले. ही सिस्टम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी इम्प्लिमेंट करता. जेणे सातत्यात सगळे बस स्टँड, डेपो रिपेर, रिनोवेट करपाचो संकल्प दवरला. सगळ्यात पयलीं आमी वास्कोच्या बस स्टँडाचो फावंडेशन स्टोन येता त्या 4 तारखेक घालता. वेल मॉडर्नायज्ड आनी PP तत्वाचेर आमी हो बस स्टँड बांदता. कदंबाचो रिटायर्ड स्टाफ आसतलो किंवा एक्झिस्टिंग स्टाफ, तुमचे काही ड्यूज जे पेंडींग उरल्या, सरकार तुमचो चेअरमॅन आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इन्क्लुडिंग MD टायम टू टायम गव्हर्मेंटा कडेन उलयता. जाता तितके बेगीन, म्हणजे माझे तर म्हणणें आहा की फाटले फावटी आमी 50% दिल्ले, उरलेलेय बी जे आहा पळय न्ही ते आतां ह्या 1-2-3 म्हयन्याच्या भितर आमी दिता. इतकें हांव तुमकां आश्वासन दिता. NEP खाला 1 जून मेरेन 6 वर्सां पुराय केल्ल्या भुरग्यांकूच पयलेक एडमिशन मेळटलें. हो बदल फुडल्या शैक्षणीक वर्सा सावन लागू. ह्या निर्णयाक लागून सुमार 4000 नवी एडमिशनां कमी जातली. मात हो गॅप फकत फुडल्या वर्सा पुरतोच उरतलो. ताचे उपरांत सिस्टम स्ट्रीमलायन जातली. कुडणे सांखळेंतल्या फळवाडी सरकारी शाळेक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचें नांव दिवपाच्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. दिसता ही खंत करीसारखी गजाल आसा. दुसरी गजाल, फुडल्या वर्साच्यान म्हणजे पयलेचो एज जे आहा ही 6 वर्सांचेर वयतली. म्हणटकूच पयलेक एडमिशन घेवपा खातीर 6 वर्सां पुराय जाल्ली आसपाक जाय. ताज्या शिवाय पयलेक एडमिशन मेळचें ना. लोकांक एकदां घाई आसता, 5 वर्सां पुराय जाली काय पयली घाल म्हणटात सगळे जाण. ते विचार करिनात ताज्या बुद्धीक क्षमतेचो, ताजी मेंटल ग्रोथ कितें जावपाक जाय हाचो विचार करिनात. खरें म्हणजे 6 वर्सां इज अ रायट एज. आमी अकॉर्डिंग टू अवर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी फुडल्या वर्सा सगळ्या भुरग्यांक जेका 6 वर्सां 1 जून जेका कंप्लीट जाता त्याच भुरग्यांक पयलेक एडमिशन मेळटलें. 4000 भुरगीं ही कमी जावंक शकता पयलेक वचपाचें.
हो एक टायम गॅप जो आहा पयलीं हो फुडल्या वर्सात जातलो, ताज्या वर्सा तेज्या उपरांत हे स्ट्रीमलायन जातलें. ट्रायल भवन फास्ट ट्रॅक पद्दतीन पुराय करतले. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर कामाक सुरवात करतले. ट्रायबल भवनाक GCZMEचो बावटो. लिगल इश्यूक लागून इतलो तेंप प्रलंबीत आशिल्ल्या ट्रायबल भवनाचो लिगल इश्यू खंय क्लियर केला. फुडली प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ट्रायबल भवन जे आसा पळय न्ही, तेन्नाय पयलीं सांगलेलें तुमचे लिगल इश्यूज पेंडींग आशिल्ले, ताका लागून उरलेले. म्हणजे लिगल इश्यूज आतां क्लियर जावपाक आयला. कालच्या बोर्ड मिटिंगेक ऑलरेडी आमी क्लियर केला. ओके, बाकी जर तो प्रोसेस सुरू जाला फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर क्लियर जावन कामूय सुरू जातलें. फास्ट ट्रॅक पद्दतीन आमी कंप्लीट करतले. कितले डेडलायन कितें धरल्या? ऑलमोस्ट आमी एकदा टेंडर वर्क ऑर्डर दिल्या उपरांतूच डिसायड जाता, ताज्या उपरांत डिसायड जाता. मागीर एकदा वर्क ऑर्डर जाल्या उपरांत 15 ते 18 म्हयन्या भितर प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता. GMCचो वैजकीय अधिकारी पुलिसांक लेखी कळीत करता रामा फिट टू गिव स्टेटमेंट. रामाची घरकान्न म्हणटा ना, आपूण ताची दिसपट्टी परिस्थिती पळयता. मिडिया सोशल मिडियार एक गजाली लीक जावंक लागिल्ल्यान एक्टिविस्ट रामाचे घरकान्नी घेवन पणजे पुलिसे मुखार. तपास निश्पक्ष जाय, वयर मेरेन जाय. राजकीय हस्तक्षेप दाखयली पळय नाका. कितें तें उघड, अधिकृत सांगात, एक्टिविस्टांची मागणी. बुधवारा रामा काणकोणकाराची घरकान्न रती काणकोणकार कांय एक्टिविस्टां बरोबर पणजे पुलिशेंत रामाच्या मारपेट केसीच्या प्रोग्रेसाचेर जाप विचारपाक पावली. रामा काणकोणकर पुलिशेक स्टेटमेंट दिवपाक फीट आसा अशें दोतोरान सांगलां म्हूण मिडियांत रिपोर्ट आयिल्ले. ताचेर रामाची घरकान्न रती काणकोणकार उलयली. म्हाज्या बाबाक न्याय जाय, आमी आयज हांगासर न्याय खातीर आसा. आनी तेजें कंडिशन पळयत जाल्यार न्हू, जे कोणें पळयला पळय तांकां खबर आसा तो मुद्दम तो हें सगळें करिना. तुका दिसता तुमी येवन पळया. आनी आमी 2 दीस पयलीं जेन्ना MSAक मेवली तेन्ना MSAन आमकां तेंच सांगलें. MSAक सांगलें आमी स्टेटमेंट पुलीस डेली येत आसा. MSAन सांगलें की सद्या तेका तकलेक मार मेवलेल्या कारणान तो आतां मेंटली फिट ना स्टेटमेंट दिवपाक. आनी MSAन आमकां सांगलें की ज्या पर्यंत ताचो डॉक्टर कन्फर्म करिना ही इज मेंटली फिट, ही इज नॉट एबल टू गिव स्टेटमेंट. आयो आसा नायक बाब, तेजे कडेन उलयले. मिडियान आनी सोशल मिडियान अशें सद्याक गजाली येवपाक लागलेलो की सिन्स रामा आमकां स्टेटमेंट दिना म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन खंयसर तरी स्टॉल जाला, ऑब्स्ट्रक्ट जाता म्हणून. आमी स्पेसिफिकली तांकां हो प्रश्न घातलो की अशें खरें आसा, तुमच्या सायडींतल्यान ऑफिशियल स्टेटमेंट गेला काय म्हणून तांकां आमी सरळ प्रश्न घातलो. तेणी आमकां जेन्युअनली सांगलें, म्हणपाक लागलो ना तशें कांय ना, आमचें इन्व्हेस्टिगेशन ज्या डायरेक्शनान वचपाक जाय, ज्या स्पिडान वचपाक जाय तशें वचत आसा. तेका लागून खंयसरूच ऑब्स्ट्रक्शन जाता, रामाचो स्टेटमेंट ना म्हणून अशें कांयच ना. रामा काणकोणकाराचेर ज्या पद्दतीन जिवंत मारपाचो जिवंत मारण्याचो जो प्रयत्न केलो, गुंडा राज्य ज्या पद्दतीन चालू आसा, ताज्यामुळे लोकांक सामकें कन्सर्न आसा. आनी लोक आमकां परत फोन करून विचारतात कितें चल्लां, पुलिसान हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन पिड्यार करता काय. कारण लोकां म्हऱ्यान अजून पर्यंत पुलिसां कडल्यान कांयच स्टेटमेंट ना. रामाच्या केसी बद्दल आमी सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यांक संपर्क केलो. थंयच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण रामाच्या केसीचो तपास रामाचो स्टेटमेंट नाशिल्ल्यान आडावला. केसीचो तपास करपी अधिकारी दर दिसा GMCत रामाचो स्टेटमेंट घेवपाक वयता. 22 सप्टेंबराक तपास अधिकारी तिसवाडीचो जोड मामलेदारा बरोबर GMCत रामाची बाजू नोंद करपाक गेल्ले. दोतोरांनी रामा पुलिशेक स्टेटमेंट दिवपाक फीट आसा म्हूण सांगलां, मात रामान स्टेटमेंट दिवपाक न्हयकार दिला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. GMCच्या सुत्रा प्रमाण घडणुकेच्या दुसऱ्याच दिसा म्हणजे 19 सप्टेंबराक आनी मागीर 30 सप्टेंबराक रामा स्टेटमेंट दिवपाक फीट आसा म्हूण प्रमाणीत केल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. JERCचो गोंयांत वीज दरवाडीक बावटो. 2025, 26 ते 29 ते 30 ह्या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% वीज वाड मंजूर. नवे दर 1 ऑक्टोबरा सावन लागू. दर वर्सा लागीं 6% वीज दरवाडीचो प्रस्ताव आशिल्लो. फुडल्या 5 वर्सांत लागीं 16% दरवाड. वीज दरवाडाने सामान्य लोकांच्या बोल्साक कातर. JERCन वीज दरवाडीक मान्यताय दिल्या. 2025-26 ते 2029-30 ह्या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% वीज दरवाड मंजूर केल्या.
नवे दर 1 ऑक्टोबरा सावन लागू जाल्यात. 2025-26 ते 2027-28 खातीर 4.8 ते 5.9% दरवाड करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹1.90 दिवचे पडटले. तातूंत वाड जावन आता ₹1.95 दिवचे पडटले. 101 ते 200 युनिटां खातीर जे दर प्रति युनिटाक ₹2.80 आशिल्ले ते आतां ₹2.90 जाल्यात. 201 ते 300 युनिटां खातीर दर प्रति युनिटाक ₹3.70 दिवचे पडटले. आतां ₹3.90 दिवचे पडटले. 301 ते 400 युनिटां खातीर दर प्रति युनिटा फाटल्यान ₹4.90 दिवचे पडटले. आतां ₹5.15 दिवचे पडटले. जाल्यार 400 युनिटाच्या वयर ₹5.80 दिवचे पडटले ते आतां ₹6.20 प्रति युनिटा फाटल्यान दिवचे पडटले. उद्देगीक गिरायकां खातीर 0 ते 500 युनिटां मेरेन प्रति युनिटाक ₹4 दिवचे पडटले. आतां तातूंत वाड जावन प्रति युनिटाक ₹4.20 दिवचे पडटले. जाल्यार 500 ते 100 युनिटां मेरेन प्रति युनिटा फाटल्यान ₹4.65 दिवचे पडटले. त्याच्या जाग्यार आतां ₹4.70 दिवचे पडटले. 500 युनिटां परस चड वापरपी गिरायकांक प्रति युनिटाक ₹5 भरचे पडटले. कृषी गिरायकांक प्रति युनिटा फाटल्यान ₹1.55 जाग्यार आतां ₹1.60 भरचे पडटले. जाल्यार उण्या दाबाच्या 10 ते 80 किलो वॅट मेरेन दर म्हयन्याक वीज वापरप्यांक ₹1.65 जाग्यार आतां ₹1.70 दिवचे पडटले. जाल्यार 85 किलो वॉट दर म्हयन्याक वीज वापरप्यांक ₹1.90 दिवचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी सरकारान लायटीचे माध्यमांतल्यान गोंयकारांची लूट चलयल्या. ₹1,000 बील येता ताका 1300 मेरेन वाडून येतले. स्मार्ट मीटर घाल्या उपरांत आनीक बील वाडपाची शक्यताय. आपान शिटकावणी दिल्या. पावर डिस्ट्रिब्युशनाचे खाजगीकरण करून मीटर प्रिपेडूय जाव येत म्हूण दुबाव. वीज दरवाडी वयल्यान आपाची टिका. That the Bharatiya Janata Party is looting the people of Goa through electricity bills. आता आयचो जो न्यूज आयला तो 4% इन्क्रीज आसतलो इन रेट्स म्हणून. हो फक्त 4% न्ही. कोणाक जर दिसता बाबा आपले बिल ₹1000 येता म्हयन्याक आनी आपले फक्त ₹40 वाडटले म्हणून 4%, जाल्यार इट इज नॉट ट्रू. कित्याक आतां तांणी जे टायम ऑफ डे टॅरिफ प्रपोजल हाडला तातूंत तुमी पळयल्यार जो पीक आवर आसा म्हणजे 24 तासान पयलीं 24 तास एकूच कशें बिलींग जातालें. एका दिसाक म्हणजे कितले तुमी युनिट्स कंज्यूम केले त्या प्रमाणे तुमकां बिल येतालें त्या रेटीन. आतां 24 तासान तांणी 3 स्लॅब केल्या. सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत, सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आनी रातचे 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. हे 3 स्लॅब केल्या. ह्या 3 स्लॅबांक वेगळे वेगळे रेट लायिल्ले आसा. आनी पीक आवर म्हणजे जे पीक कन्जम्पशन जे सगळेच लोक सगळ्यांक चड ह्या 24 तासान केन्ना वापरतात ते सांजचे 5 ते रातचे 10, 11, 12 पर्यंत. आनी ह्या टायमार भारतीय जनता पार्टीन सरकारान प्रपोज केला की हाजेर ती रेट लागची ना पूण 20% चड रेट लागतली. म्हणजे ज्या टायमाक तुमकां खरी गरज आसा लायटीची त्या वेळार चड लायटीचे बील भरचे पडटले. हें कितें लॉजीक? दीस इज एक्झॅक्टली वॉट आय वॉज सेयींग. म्हणजे जी लाचारी आसा, जी हेल्पलेसनेस आसा, देर इज नो ऑप्शन न्ही. काळोख जातकच तुका लायट ऑन करचीच पडटा. भुरग्यांक शिकूंक जाय, घरा रांदपाक जाय. आनी म्हळ्यार ज्या टायमार सगळ्यांक चड गरज आसता तेन्ना रेट 20% वाडप म्हळ्यार दीस इज कंप्लिटली लूट बाय द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. हे स्मार्ट मिटरान लोकांचे सामके छळ जावपाचे आसा. म्हणजे चिंतात तुमी तुमचो आतां प्रीपेड कनेक्शन कोणाचो आसा, तुमचे बॅलन्स गेलो की काबार न्ही, तुमकां कॉल रिसीव करूंक मेळना, कॉल करूंक मेळना. तशीच जातली हालत. DYSPची भायले भायर नोकर भरती स्क्रॅप. थेट नोकर भरती स्क्रॅप केले उपरांत सरकाराच्या निर्णया आड उमेदवार हायकोर्टात गेल्ले. पिराय मर्यादा वाडोवंक निर्णय घेतिल्लो. आतां 40 वर्सां मेरेन पिराय मर्यादा. सरकार म्हणटा पिराय नोटिफाय करून GPSC वरवीं नोकर भरती सुरू करता. तितल्यार कोर्टान याचिका तडीक लायली.
सरकारान कोडारच्यान IIT रद्द केल्या म्हूण लेखी दिवचे. कोडार IIT चेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची. ग्रामसभेत ठराव पास करचो म्हूण थळावे मागतात. आमदारान रद्द म्हूण सांगलां खरें, मात लोकांक दुबाव. सरपंचाक खंय पातळोवपाचो न्ही ताचे अशे खूब प्रताप आसा. IIT आड लोकांनी तेको असोच दवरचो म्हूण उलो. एक डबल मायंडेड अशें दिसपाक लागलां की खरेंच जातलें काय कितें. कित्याक आमी जेन्ना इतले 704 लोकांची सिग्नेचर कॅम्पेन करून जी ग्रामसभा घेवपाक लागून आमी एक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक लागून आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो पंचायतीक, तो सरपंच आयज खंय तरी एक दुबावा खाली इकडेन तिकडेन करीत आसा. कित्याक अशें कळोन येयलां की फोर्टनायट मिटींग जाली तेन्ना तेणी एक 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाची आसा अशें म्हटलें. पूण 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाक तेणी म्हटलें की आपलें पर्सनल काम आसा. आसा काय ना कित्याक हो मधू खांडपारकार जो सरपंच आसा हो हेजे पयलो अशेच खूब केसीस आसा तेजे कडेन. म्हणल्यार तो एक तेजेर एक ST कमिशनराकूय एक केस चालू आसा. तश्योच तेजेर एक 20 सुमार FIRूय रजिस्टर जाल्ले आसा, कंप्लेनी आसात. म्हणल्यार एक तो दुबावी असो मनीस असो दिसपाक लागला. त्यात हांव एक आनी एक रिक्वेस्ट करता, जी सगळे लोक जे आमकां हे करपाक सपोर्ट करपाक येयले तेंच्यांनी आमकां आनी एक सपोर्ट करचो की हेका खंयच्यान तरी एक रेजोल्युशन पास करपाक लागून हेजेर एक कागदपत्री व्यवहार करून सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की कागदपत्री हे सगळ्या लोकांनी एक कागदपत्री व्यवहार करचो आनी तेका एक ग्रामसभा ही घेवपाक दिवची, हे घेवपाक भाग पडचो आनी तशेंच एक रेजोल्युशन पास करून आमकां एक कागद दिवचें ज्या जाग्यार हे 63/2 ही IIT केन्नाच येवपाची ना. एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की तेणें अशें म्हटलेलें आसा की 4 जाण एक विघ्न संतोशी लोक आनी आपत्ती वृद्ध लोक आनी फुडें तेणी असो स्टेटमेंट केल्लो आसा की खंय ना खंय तरी ST पावाक एक 15 ते 20 घरां आसा अशें म्हणून. हांव मागता सुभाष शिरोडकरा कडेन की तुवें हेजें क्लॅरिफिकेशन आमकां करचें, कारण तूं हे आमचे विघ्न संतोशी कोणाक म्हणलेलें आसा, जे आमकां म्हणलेलें आसा गांवच्या लोकांक काय तुवें जे आमकां कोण लोक हांगा मेळपाक येयल्ले तांकां म्हणलेलें आसा काय कोणाक म्हणलेलें आसा, हें तुवें क्लियर करपाचें आज खरी तर गरज आसा. बुलेटीन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.